Jesu Krista Undia rupani ponascha Namo Namo Sudvondara Sakramentam Karaksha Namo Namo Jesu Krista Undia rupani ponasya Namo Namo Sudvondara Sakramentam Karaksha Jesu Duka Sanggung Aida Chini Jesu Duka Sanggung Aida Tuci Tan Buson Ashim Hangaraunia Tuci Tan Buson Ashim Hangaraunia Ye Jesu ye amka medung tu ye Jesu ye amka medung tu ye Tujhe kurpeche denia bandar ke kurpeche Denia bandar geuni Namo Namo Jesu Krista Undia rupani ponasya Namo Namo Sudvondara Sakramentam Karaksha Sergi soreu tu amka medung avla Sergi soreu tu amka medung ravla Dev pondi pontu e undia chiru getai Dev pondi pontu che undia cheru getai Undia rupario tuam che sanggirautai Undia rupario tuam che sanggirautai Amcha mogan burun tuka samarpita Amcha mogan burun tuka samarpita Namo Namo Jesu Krista Undia rupani ponasya Namo Namo Sudvondara Sakramentam Karaksha Laki sertau somya saktau tuci korsa
लागीं सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसाण तुजी संगी राव विसरताव जिणे गोडसाण तुजी संगी राव विसरताव जिणे गोडसाण संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्रशान साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्रशान नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या कृपाली पोनस्त्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनस्त्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 मोगच्या भाव भयणीनो येवकरिस्ता मुखार आमी आसाव आनी ह्या मुखल्या घडयांनी आमी लेक्सियो दिविना म्हळ्यार देवाच्या उतराचो नियाळ ह्या देवाचें उतर वाचप असो अनुभव करतले हांव थोडें पाठ जर तुमकां दिवचें जाल्यार पवित्र सभेच्या आरंभातावनूच आसलें एक विधान देवाचें उतर नियाळच्याक ह्या देवाचें उतर जियोवच्याक आमकां आतां आसच्या बरी बायबल लोकां मदें नातल्ले आतां आमकां सकटांक वाचप बरप आसा कांय नातल्यार आमकां 100 विधानांनी देवाचें उतर आयकूंक मेळटा पूण गजमतीच्या सुरवेर तावन आमी म्हणयेत लोक अनक्षर आसता आसलो वाचूंक बरोवंक लोकांक खबर नातल्लें
आनी असल्या वेळार देवाचें उतर आमी कशें घेवंक जाय म्हणून सुरविल्ल्या आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तावन धरून मोठवास्यांनी सोदून काडिल्लें एक आपुरबायेचें विधान आसा, लेक्सियो दिविना, म्हळ्यार देवाच्या उतराचें वाचप. देखून आतां मुखल्या घडयांनी हांव तुमकां तांतूं मुखासून व्हरतां आनी तांतूं 4 भाग आसात. सक्रामेंता मुखार आमी आसांव, देखून आतां शर्माव दिवंक या शिकोवन दिवंक वेळ न्हय, जाल्यार इतलें मतीन घेया, कित्याक हंत हंत जावन आमी मुखार वेता आसतना तें कशें चलता म्हणून आमकां खबर आसूंक जाय. पयलें थोडी तयारी आमी करया, आत्मीक तयारी कंदाराच्या रुपार, मागण्याच्या रुपार. ताच्या उपरांत येता पयलो हंत, लातीन भाशेचो शब्द लेक्सियो, म्हळ्यार वाचप. आतां तुमकां तुमच्या हातांनी बायबल नाच जावंक पुरो, पूण हांव हांगा सावन हें देवाचें उतर वाचतां, आमी तें जिखून घेवंक जाय. तर देवाचें उतर कशें जिखून घेवचें? एरेमिया प्रवादी आमकां सांगता, देवाचें उतर म्हाका आयलें आनी हांवें तें ग्रासिलें. देवाचें उतर म्हाका आयलें आनी हांवें तें ग्रासिलें. ग्रासूंचें कशें? आमी जेवता आसतना थंयसर कितेंय चडूणें आसा काना जेवणान, एक मिरसांग आसा, म्हाका ती साबूंक जायना जाल्यार हांव काण्ण देगेक दवरतां. पूण एका बुकेल्ल्या पेट्याक तुवें कितेंय घालतना पेटो वांटे फांटे करूंक वचना, सकट एकच फावटी गिळून सोडता. ताका म्हणटा आमी ग्रासूंचें. रानवट मनजाती तांचे शिकार तांणी घेतिल्ल्या वेळार त्या मनजातीक ग्रास दितात. देखून देवाचें उतर म्हाका पावुलें म्हणटा एरेमिया, आनी हांवें तें ग्रास दिलें. म्हळ्यार एकच फावटी कितलें साध्य तितलें गमन दिवन देवाचें उतर म्हज्या आत्म्या कुडींत हांवें घेवचें. आनी हें चलता वाचता आसतना. देखून वाचता आसतना हांव तुमकां अध्ययन दितां, हंत हंत करून तुमकां विवर दिता आमी कशें तें आयकुचें म्हणून. पयलो भाग आमी वाचचें, पूण तुमी आयकुचें. बायबल आसली तुमी वाची येता. दुसरो भाग नियाळ. हांव तुमकां थोडो मोठो नियाळ दिता हांगा, पूण शर्माव न्हय. नियाळ म्हळ्यार फकत देवाचें उतर आमकां कशें फावो जालें ताच्या वयर आमी मोतींत चिंतनां आटावचीं. चिंतनां आटावचीं. हाचो अर्थ कितें जावंक पुरो, कसलो संदर्भ जावंक पुरो, कितें घडलें जावंक पुरो म्हणून दुसऱ्या दुसऱ्या कितें पोंतान तावन आमी नियाळ करचो देवाच्या उतरा वयर. तिसरो भाग नियाळ करता करता आसतना धाकल्याक काना नगरी कशें एक अजाप घडलें म्हणून आमी पळयता आसतना आमकांय भोगता. हांवीं त्याच संदर्भाचेर त्या घडये जेजू सांगता आसुल्लो आसली जाल्यार कितलें बरें आसलें न्हय. देखून जेजूचें रुपांतर जाता आसतना त्या शिसांनी म्हळें आमी हांगाच आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. हाका म्हणटा आमी मागणें. तिसरो हंत ओरात्स्यो, लातीन शब्द हो ओरात्स्यो म्हळ्यार मागणें. आनी मागणें कशें करचें? आमी सडावत आमकां सकटांक सडावत मागणें म्हळ्यार विनंती करून मातसो वय, विनंतीचें मागणें मात. हांगा देवाचो अनुभव आमी आमच्या चिंतपांनी आमच्या भोगणांनी उसारचो, व्हडल्यान न्हय तरी गुपीत आमचेच तकी. आनी निमाणो हंत काळीज फातोर न्ही, काळीज मोवाळ, पूण देवा समकर हांव थंय तटस्थ जावन बसलां. हांव देवाच्या उतरान घायल्लो जावन देवाच्या अणभोगान संपूर्ण रुपांतर जावन थंय बसलां. बरो एक दाखलो आमकां दिव येता.
राय दावीद सल्ल्याच्या आर्क पेटे मुखार तो सिंतिमेंताळ जावन भोगणांनी नासूंक लागलो. ताच्या आंगाचेर वस्तूर सयत नातल्ले म्हूण ताका खबर ना, पूण सगळोच ह्या दैवीक अणभोगान मेतेर जावन तो देवाच्या आर्क पेटे मुखार संतोषान भरून नासूंक लागलो. हाका म्हणटा आमी ध्यान. 4 हंत आसात, कोणाक साध्य आसा. आमी 10 तावन 11 हो वेळ घेता. 11 तावन 12 परत्यान हांव मुखारसून व्हरतलो, पूण 10 तावन 11 ह्या वेळाचेर एक 4 हंतांनी 15-15 मिनटां करून आमी हो नियाळ करता. कोणाक साध्य जाता, कित्याक सगळ्या ह्या उतरान मेतेर जावन आसतना एका तिशीनिशीन सलचें ह्या एक गरजेन एक कोंकली सयत काडची सुकया. हे कोंकली सयत काडची, कित्याक म्हजे बगलेचें कोणी त्या गंभीरान ध्यानांत आसतना म्हज्या कोंकलेक लागून ती कितें घडलें म्हणून एका घडये पळयता ध्यान गेलें. देखून आमची मोत आमचें गमन पुर्ती जावन देवाचेरच खोंसून लेक्सियो दिविना करूंक प्रयत्न करया. आरंभ करया. आमी गीत गावया आनी हें गीत गायता आसतना आमची बोगणां आमी जेजू मुखार आसांव. देखून जेजून ताच्या उतरां मारिफात हें गीत गायता आसतना इतले उपरांत हांव नियाळ दितलो. जुवांवच्या सुवार्तेंत हांव शब्द मनीस जालो. शब्द मनीस जालो. देखून हांगाचें तर्क सारकें घेया. उंड्या रुपार मात्र न्ही, येवकारिस्ताच्या रुपार आमी म्हणटा जेजूचें खुद्द हाजीरपण ह्या येवकारिस्तांत आसा. शब्द म्हळ्यार मनीस, देवाचो पूत. शब्द आमी आयकूनचो आवाज मात्र न्ही. शब्द म्हळ्यार एक व्यक्तित्व, अस्तित्व. देवाचो पूत आमचे मुखार आसा. देखून शब्द मनीस जालो म्हणटा आसतना हो शब्द आमी आतां आयकता आसतना जेजूच आमचे थंय येता म्हणलें समजून घेवया. हाका लागून पापा बेनेडिक्ट 16वो आपुरबायेच्या एका सांताचो उल्लेख करून सांगता. सांत जेरोम म्हणलो तो अशें म्हणटा, कुंभार वांडटा आसतना एक ल्हानसो कुंभारचो कुडको साकला पडलो जाल्यार आमी कितें करता? तक्षणा पाद्र्यापाक सांगता, आरे थंयसर कुंभार साकला पडला, तो विंसा. कित्याक कुंभार जेजूचें हाजीरपण, खुद्द हाजीरपण, पवित्र. आनी कोणेय तो पांया पोंदा मस्तूंक नुजो, बस्ट जावंक नुजो म्हणली बोगणां. त्याच प्रमाणे सांत जेरोम म्हणटा, देवाचें उतर आयकता आसतना कुंभाराच्या वेळार तो उंड्या रुपार आमी जिबेर घेता. देवाचें उतर आयकता आसतना तोच शब्द जेजू क्रिस्त आमच्या कानांनी पडटा. देवाचें मांस आनी रगत आमच्या कानांनी पडटा. शब्द मनीस आमच्या कानांनी जाता. देखून तयार करया आमकांच. जेजू मनीस जावन आमचे मदें आयिल्लो तो ताच्या उतरान, ताच्या खुद्द हाजीरपणान परत्यान आमच्या मदें येता. उद्धार देवाचे, उद्धार मुखाचे, उद्धार जिविताचे, काळोख निवरावचे, उजवाड पाकोचे, सरकी वाट दाखोवचे. उद्धार देवाचे, उद्धार मुखाचे, उद्धार जिविताचे, काळोख निवरावचे, उजवाड पाकोवचे, सरकी वाट दाखोवचे. देवाचे उद्धार मनशा बाळ जाले, बाळो मोरीचे. देवाचे उद्धार कुर्सार भेटयले,
दिवची निसर्गीचे उद्धार देवाचे उद्धार मोगाचे उद्धार जीविताचे काळोख निवरावचे उजवाड पंखोचे सरकी वाट दाखोवचे उद्धार मोगाचे उद्धार जीविताचे काळोख निवरावचे उजवाड पंखोचे सरकी वाट दाखोवचे देवाचे उद्धार काळसानी ओंपले दिवफळ ससनाचे देवाचे उद्धार मोर्याने घेतले आपल्या तारणाचे उद्धार देवाचे उद्धार मोगाचे उद्धार जीविताचे काळोख निवरावचे उजवाड पंखोचे सरकी वाट दाखोवचे उद्धार देवाचे उद्धार मोगाचे उद्धार जीविताचे काळोख निवरावचे उजवाड पंखोचे सरकी वाट दाखोवचे तुमच्या मध्ये दुबाव आसूंक पुरो आमी आराधन करता गी म्हणून आतां एलेक्सियो दिविना म्हळ्यार देवाच्या उतराचें वाचप करता आसतना उगडा आसतो वरा तोच शब्द मनीस जालो देखून हें आराधन हें आराधनाचें विधान मुखल्या एक अर्द्या मुखाल वराक आमी तटस्थ बसूंक आसा देखून सगळीं सुशेगाद बसा जाय तर तुमचे हात अशे सोडा जोडूंक जाल्यार उस्क्यार दवरा कशें जाय तशें हालोवंक नुजो सवकास करून एक घडी भोर जेजूक पळयात आनी ताचे हाजीरपण तुमच्या काळजांनी मागून घेवन सवकास करून दोळे धांपात दीर्घ श्वास घेया आमचो श्वास कितलो लांब तितली बरी भलायकी जाणांत एक पेटो थोडीच वर्सां जियेता कित्याक ताचो श्वास तितलो फास्ट वेकी वेकी तेंसी एक कासो 150 वर्सां जियेता कित्याक ताचो श्वास मिनटाक 1 पावटी या 2 पावटी दीर्घ श्वास घेया देवान मनशाक रस्त आसतना आपल्याच सारकी आसो आनी सुरूपायेचो कर्ण ताका रोसून ताणें ताजे थंय श्वास फुंकलो
देखून पयिल्लें जाणा जा तूं आतां जिवंत आसाय हाका एकच कारण देवान तुजे थंय घाल्लो ताचो स्वास. खंयच्या दिसा तो स्वास रावता हेरा म्हणटात तो मरून गेला. आपूण जीवन जाल्लेंच जेजू शिसा मध्ये येता. तांणी दारां धांपुल्लीं भियाण जाल्यार जेजू तांचे मोदें येता आनी तांचेर आपलो स्वास सोडता. स्वास गुर्तु पवित्र आत्म्या आसूं. आमची जिणी इतली आमसोराची एक स्वास काडूंक सयत आमकां वेळ मेळना म्हणटा आमी. धांवता काम करता पुरो जाता, एक स्वास काडूंक सयत वेळ मेळना. पूण आतां तुमी सकटां जेजू मुखार आसात. ताचो स्वास घेया. लांबायेन स्वास काडा. आतां पयलो हंत लेक्सियो वाचप. हांव हें वाचप वाचता आसतना एकच एक उतर भायर पडनाये. कडपाचेर मेरेचेर ह्या कांट्या जिलकुटा मध्ये पडनाये. हर एक उतर तुज्या काळजांत पडूंक जाय. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. रात सारचे खातीर एलिया एका बुयारांत भितर सरलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें. एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. पूण इस्रायेलांनी तुजो सल्लो सांडला. तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तालवारीन जीवशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो सुरो केलो.
पूण सर्वेस्पर त्या जोडवाऱ्यां नातलो. जोडवाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर त्या भुंयकांपीन ती नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. तो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें. बायल सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळयान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. सगळीं आमी कितलें जाता तितलें आयकल्लें तें उतर परत्याक मोतीक हाडया. खंयचें उतर तुज्या मोतींत उरलां तें घट्ट धरून राव. परत्यान एक फावटी तुज्याच मोतीन तें सांग. जावं पुरो एक उतर, जावं पुरो एक वाक्य, या तुका सारको तो वाक्य उडास ना जाल्यार तें घडीत परत्यान मोतीक हाड. कोण आत्तां मात्र आयल्यांत तिशीनिशीन पळयनाकात. तुमचे दोळे धांपा आनी सर्वेस्परातय म्हजो आत्मो विशेव घेता म्हणटा किर्तनकार. एक घडीभर विशेव घेया सोमिया सांगाता. कामां, राटावळी, मागणी जायतीं आसात. सोडा देगेन सोमिया सांगाता रावा. ताचे सांगाता विशेव घेया. कोणें तुमी उतर जिखून घेतलां ती तशींच रावा. जर तर कोणायकी खंयचें उतर मोतीक आयिल्लें ना, हांव हें परत्यान वाचतां. खंयचें एक उतर तक्षणा आमी आरावंक जाय. रात सारचे खातीर एलिया एका भुंयारांत भितर सरलो.
तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. पूण इस्रायेलांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तालवारीन जीवशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें माडलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी खडपांचो सुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन ती नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळयान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. तुमी जिखून घेतिल्लें उतर परत्यान परत्यान सांगा, परत्यान परत्यान सांगा. देवाच्या उतराक मस्त सकत आसा. भुरगीं पळया थोड्या फावटी परिक्षेक शिकता आसतना तेंच परत्यान 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 अभ्यास करतात. सांग तें देवाचें उतर परत्यान परत्यान. तुजें काळीज तुका खबर नासतनाच रुपांतर जाता. भियेनाकात तुमी आराधन करतात गिनानगी म्हणून. जेजूच्या पांया मुळान तुमी आसात, ताच्या सांगाता आसात, तेंच ताका आराधन. दुसऱ्या हंताकिया नियाळ. एलिया सक्कळ प्रावाद्यांपैकी वरतो. जेजू रुपांतर जाता आसतना शिसांक पळोवंक मेळिल्लो तो एलिया. ताच्या एका उतरान पावस नासतना सुकी धाड आयली सुमार 3.5 वर्सांक. बाल प्रावाद्यांचो ताणें संहार केलो कांयच मुखार फाटीं पळयनासतना. तितलोय तो उर्बेन भरुल्लो आपलो भावार्थ जियोंक. आनी जेजेबल राणी ताचो जीव काडूंक ताच्या फाटल्यान फौज धाडटा, ताका धांवडावन व्हरता. आनी एलिया सगळोच नित्राणी जाला. आतां होरेब पर्वताचेर आसा तो. आमच्या जिणेंत कश्टां वयर कश्ट येता आसतना अणवरां वयर अणवरां सैतान आमच्या फाटींच लागला म्हणलें भोगतना जाणा जाया देवूच पयलें मेट घेता आमकां राखोवंक.
देखून देवूच एलियाक त्या दोंगराचेर त्या माट्या मुखार रावूंक सांगता, कित्याक आपूण ताका दर्शन दिवचो आसा. देखून आनी एलिया त्या माट्याच्या त्या बुयाराच्या मुखार येवन रावता आसतना कितें पळयता? पयलें जड वारें, कठीण जड वारें सकट नास करता. जड वारें आरंभाचे रचनेच्या वेळार, जड वारें आयिल्ल्या वेळार जेजू ह्या जड वाऱ्याक ताकीद दिवन चुप्प राव म्हणटा. कोणे एकल्यान म्हणूंक पुरो जड वारें म्हळ्यार अर्थ कितें? आमच्या भोंवतणी आमी आयकतना असलीं नांवां आसात वायुदेवा म्हणून. पूण तांतूं सर्वेस्पर नातुल्लो. ताच्या उपरांत येता भुंयकांपणी, अर्थक्वेक. भुंयकांपणे वेळार कोणूच ताका फुड करूंक शकना, धरणच हालता. बिल्डिंगां कोसळटात. मनीस आमी तांच्या पोंदा चेंसून वेता. आमी घट म्हूण बांदिल्लें कोसळून पडटा. तांतूय देव नातुल्लो. तिसरो गुर्त उजो, भस्म करचो उजो. हे सकट गुर्त अन्य देवांचे. आमचो सर्वेस्पर देव असल्या देवांचो संहार करता. आनी जीं कोण असल्या सक्ते फाटल्यान आमच्या एकल्या निजा देवाक सोदून वेता तांकां तो मेळना. एलियाकी तो मेळोंक ना. निमाणें ताणें आपलें काळीज शांत केलें. उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो म्हणटा वाचप. हळू ल्हान आवाज. आमचो देव थरथरावचो बेस्तावचो न्हय. आमचो देव आमकां हळवाय दिवचो. आमची काळजां मोना थंड करचो. आमकां दादोसकाय शांती समाधान दिवचो. आनी ह्या देवाक तूं भुंयकांपणेंत, उज्यांत, वाऱ्यांत सोदूंक गेल्यार तो मेळना. तूं स्वास घेतना, स्वास सोडतना हो देव तुज्या बगलेक आसा, तुज्या भितर आसा म्हणलें समजून घे. तुमचे दोळे उगड नासतना आतां सावकास करून एक हात या दोन हात तुमकां वळता पर्यंत तुमच्या हृदयार दवरा. तें हें चिंतूंक वचनाकात. तुमचें गमन तुमच्या हृदयार दवरा. तुमचो हात थंय दवरल्या वेळार हृदयाची उडी बघा. तें काळीज तुज्या जल्मा वेळार देवान तुका दिल्लें, तुज्या आवयच्या कुशव्यांत आसतनाच तुजें थंय घाल्लें तें
तुवें जल्म तुज्या आवयच्या कुशव्यान घेताना तें रुपीत जाल्लें. तूं मोरता पर्यंत तें मारता, तें उडतें आसता. करंट ना तर लायट पालू वता, पेट्रोल ना तर गाडी बंद पडटा. पूण तुजें काळीज निरंतरी कोट्यांचे कोटी म्हणटा आमी, लाखांचे लाख पावटी तें मारलां, तें चलतें आसा जाल्यार तें चलोवचें कोणें? ताका इंधन फ्युएल दिता कोण? तें चलयता कोण? तुका जीव दिल्लो देव. देवा तूं खंय आसाय म्हूण कितले फावटी तुवें विचारलाय. आनी देवा तूं म्हाका जाय म्हणून उज्या फाटल्यान, वाऱ्या फाटल्यान, भुंयकांपणे फाटल्यान तूं धांवलाय धांवलाय. पूण तो देव आसलो तुजे भितर, तुजे थंय. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें तो जियेलो. आमचे मोदें म्हळ्यार आमचे भितरी तो जियेलो. आतां जाय तर दोळे उक्ते करनाकात, तुमचे हात तुमच्या उस्क्यार उक्ते दवरात. मुकलो हंत मागसो, ओरात्स्यो म्हळ्यार मागणें. मागा आनी तुमी घेतल्यात. पयले मागणें, सोमिया मुजे सांगाता राव. पूण तो देव म्हणटा हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो ह्या आसा. देखून माग, सोमिया म्हाका तुजे सांगाता दवर. सावकास करून तुज्या जिणयेच्यो काणयो ताका सांगूंक सुरू कर. हांवें कुमसारींत पळयलां कितलींशीं जाणां तांची पातकां सांगतना रडटात रडटात. आनी हांवें तांकां विचारचें, तूं वचून जेजू मुखार असो रडलाय? तुवें जेजूक अशें केदाळाय सांगलाय? ना म्हणटात ती. आतां सांगा. ताका मागा नाकात, म्हाका भलायकी दी, म्हाका हें दी तें दी. ताका सांगा जेजू म्हज्या जिणयेन अशें 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 सकट घडतें आसा. सूख आनी दूख सगळें ताका सांगा. दूख मात्र न्हय, सूखय सांगा, जाल्लें बरेपणूय सांगा.
कितले बोटी तुवें चिंतलां म्हाका आयका दिली कोणी नांत मू पळया तो तुजे देगेन रावून तुज्या भितर रावून तुका आयका ते आसा. हे मागण्याचे आनी एक रूप सांगन आसतनाच देव आमकां आयकता आमकां समजता. तुजे हात ताच्या हातांनी दवर, जाय तर तुजी तकली ताच्या हृदयार दवर, जाय तर ताचे पांय धर, जाय तर ताका धैर्य आनी पोटलून धर, सोडनाका. ताच्या जिवंतपणा उपरांत मरी मगदलेनांनी केल्लें तेंच ती ताका घट्ट धरून रावली. वचनाका म्हणल्या बरी, म्हज्या सांगाता तूं राव. मुकल्या हंताक आमी या सौत हंत ध्यान. ध्यान म्हळ्यार कितें? एक बापोय जाल्लो तूं, एक आवय जाल्ली तूं, तुज्या ल्हानशा बाळशाक तुज्या वेंगेन घेताना सावकास सावकास करून तें भुरगें आपले दोळे धांपून तुज्या पासळेंत या तुज्या वेंगेंत न्हिदता. त्या भुरग्याक कंथ ना, सुशेग, धादोसकाय. त्याच प्रमाणे देवाच्या उस्क्यार, देवाच्या पासळेंत ताच्या हातांनी रेस्ट घे, न्हिदे. तुवें तुज्या भुरग्या खातीर गाणां गायिल्ल्या बरी. तुका रचलोलो देव, तूं ताचो पूत, तूं ताचें धूव देखून तो तुका गाणां गावन समाधान, शांती, संतोष दिता. येयात तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन व्हावयतल्यानो. पळया कितली अपुरबायेची जेजूची उतरां ही. आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. संवसार सरा पर्यान हांव तुमच्या सांगता आसतलो म्हूण ताणें बसयलां. तुज्या कश्टां वयर रडोवंक, तुज्या पिडे वयर सुरसुरोवंक, तुज्या सांडलेल्यापणा थंय बेजार पावोवंक तुका हेर वेळ आसा. आतां सुशेग घे.
इजाया प्रवादी मुखांतर देव सांगता, मोल दिन असताना धर्मार्थपणी घेया. येवकरिस्त जिवंत जेजूचे रूप. हरी एक पवटी आमी मिसाक येत आसतना, ताचे उतर आयकत आसतना, ताची मोडलेली कूड, ताचे रगत आमी घेत आसतना, जशे जिवंतपणा उपरांत शिसा मोदें जेजू आयलो, दारां बंद आसलीं, घरच्यो वण्टी घट आसल्ल्यो, कोणेंच भितर येवंक जायनासलें जाल्यार जेजू जिवंत जेजू तांच्या मोदें आयलो. त्याच प्रमाणे देव म्हाका नाका, देवा तूं खंय आसाय, तुवें म्हजे भितर येवचें नाका, हांव तुजेर पातयेना म्हूण तुवें चिंतल्यारय थोड्या फावटी ह्या घडये तोच जिवंत क्रिस्त तुजे मुखार आसा. आपल्या हाजीरपणान तो तुका भरता. घेया पवित्र आत्म्याक म्हळें ताणें. त्रिएक देवाचो तिसरो जण तो वय, पूण पवित्र आत्मो जेजून आमकां दिल्लें बेस्ट इनाम, बेस्ट देणें, गिफ्ट. ताच्या की वर्तें देणें ना. म्हळ्यार तुज्या एकसुरपणांत तो आतां तुजें येणें, ताचें येणें तुजे थंय भरता. सावकास करून तिशीनिशीन पळयनासतना म्हजी पयली दिश्ट जेजूचीच जावंक जाय म्हणून दोळे उक्ते करून जेजूक मात्र पळया. म्हणचे नान की तुमी पेद्रो सारखे सोमिया, आमी 3 तंबू मारया. या आमी हांगाच आसल्लें बरें. तुका सोडून वचूंक म्हाका नाका. तूं एकलो मात्र म्हाका पुरो.
पळया पवित्र सभेन आमकां कितले एक व्हड देणें दिलां ह्या लेक्स्यो देविनात हांव. देवाच्या उतराचें वाचप म्हणून देखून आमी आतां थोडो वेळ 1-2 मिनटांचो विराम घेया. परत्यान येवपवटी तुमी एक सुरीन सासतना या थोड्या फावटी तुमकां मागया वरे विंगड वचून देवा मुखार या तुमच्या आमच्या फिरगजांनी वचून देवा मुखार मागया म्हणटाना लेक्स्यो दिविना कितल्या आपुरबायेचें एक विधान. देखून आतां आमी देवाच्या उतरा वयरच एक गीत गावया. कोणाक जाय तर तुमकां टॉयलेटा ताका वचूंक जाय वचून येया. परत्यान 11-12 1-2 देवाच्या उतरांतले 2 भाग तरी करून 2 फावटी ह्या विधानाचो अभ्यास तुमकां दिता. हांव आराधन करनच देखून आमच्या घरांनी वेता आसतना या आमी खंय इगर्जे गेल्ल्या कडेन आमकां हें विधान बरें करून अभ्यास करी येता. तो मस्तू फायदो आसा. एक देवाचें उतर बरें करून आमच्या काळजा मनान नाटवता. ताच्या उपरांत आमी म्हळें आमी बिजी हर एकान बिजी पूण हो एक वेळ सुशेग आसो वेळ. आमकां आस्पत्रेक व्हरचें कित्याक? आस्पत्रेक एमर्जन्सी वय पूण आस्पत्रेन मेळचें कितें? शांत समाधान. तुका जाय म्हळ्यार कितेंय करूंक जायना. त्या बेड्डाचेर न्हिदे आनी रेस्ट घे. आनी तांतू उपरांत आमी म्हणटा डाक्टरांक पयशे दिता, आस्पत्रेक पयशे दिता, वखदांक पयशे दिता. केल्ल्या मिन्स आमी बरे जावन घरा आयल्या तितलेंच. आस्पत्र ताका तर सोम्या सांगता येवन रेस्ट घेवयेत जाल्यार कित्याक नुजो इतलेंच गरजेचें. वेळ थोडो वेळ घेवन ताच्या सांगता. देखून मस्त म्हाका जाय म्हणून ना. हांवें कितें केलां कितें सोडलां कितें तें पुरो सांगा जाय म्हूण ना. येवन ताच्या मुखार रावल्या पुरो. हाका लागून हो एक दाखलो दिता. मागीर एक गीत गावया आमी. आनी हो दाखलो पवित्र सभेची दोतोर कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हणून आमी इंग्लिशान म्हणटा तातूंत दाखलो दिला. हो याजकांचो पात्रोन आसा सांजू हांव मरी वियाणी. दिसाची 18-20 वर्सां तो कुमसारीन करची जालो. आनी तो पळयता एकलो सादो कृशीक सादो मनीस कांय वर्सां बरोबर नातुल्लो. कित्याक लोकांक नातले मस्त वर्सां पयलें 3-4 शेकड्यां पयलें म्हणटाना एकलो येतालो आनी इगर्जेन बसतालो. आनी हो सांत ताका पळयता. सदां येवनशें इगर्जेन बसचें आनी मस्त वेळ बसून फाटीं वयचें. आनी एक दीस ताची आतुराय तोडवंक जायनासतना वो मनीस त्या सांत ताच्या लागीं वेता आनी म्हणटा इश्टा तूं हांगा कितें करताय मागताय गी. आनी ह्या मनशा लागीं जाप ना. मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण म्हणटा तो. ताका मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना. आनी ताका तो विचारता तूं हांगा येवन कितें करताय. आनी ह्या मनशाची जाप पळया. हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका पळयता. हेंच आध्यात्मीकपण. हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका पळयता. आमी सांगा जाय म्हणूनच ना. तो आमचें काळीज म्हूण जाणा वळखता. हेंच आमी करचें मुखल्या भागान परत्यान देवाक आराधन करूंक. आमी उर्बेस्त जाया. थोड्यांक हातपाय वळटा जाल्यार इल्लेशे हातपाय सदळ करा. तितल्या मदें आमी एक गीत अंकाराचे वाटे
मेळटा म्हज्या आदार. सासणी सोदून देव बापासो मनशा रुपी संवसाराक आयलो. सांगात सासणीक सोदून देव बापासो मनशा रुपी संवसाराक आयलो. उतरान करणे मोग देवासो आमकां तुवें कळीत केलो. उतरान करणे मोग देवासो आमकां तुवें कळीत केलोय. ओलय सोम्या ओलय आतां उतार तुजें हांव आयकता. ओलय सोम्या ओलय आतां उतार तुजें हांव आयकता. सोम्या तुजें उतार दिवो म्हजे जिणी अंकाराचे वाटे मेळटा म्हज्या आदार. उतार तुजें जिवीत दिता वाट सुकलेल्या वाट दाखयता. कश्टांत येयल्या विशेव दिता निराश जाल्ल्या चेतन दिता. ओलय सोम्या ओलय आतां उतार तुजें हांव आयकता. ओलय सोम्या ओलय आतां उतार तुजें हांव आयकता. उम्या तुजें उतार दिवो म्हजी जिणी अंकाराचे वाटे मेळटा म्हज्या आदार. सोम्या तुजें उतार दिवो म्हजी जिणी अंकाराचे वाटे मेळटा म्हज्या आदार. परत्याक पावटी हे लेक्स्यो दिविना करूंक वेता आसतना आमच्या अभ्यासा खातीर परत्यान मोतीक हाडयांगी शिकोवणेचो वेळ न्हय हो जाल्यार 4 हंत हांवें सांगले. पयलो हंत लेक्स्यो लेसन इंग्लिशांत आयकूंक मोतीन दवरूंक सुलभ म्हळ्यार वाचप. वाचप लेक्शन म्हणटा आमी लेक्शन वाचप वाचचें या आयकोनचें. दुसरो हंत मेडिटेशन नियाळ. नियाळ नियाळ म्हणटा आसतना आमच्या मदें जायते फावटी थोडे अशें चिंतप आसा आमी आमच्याच चिंतनांनी आसाव पूण चिंतना केदाळा स्वप्नां जावन बदलतात म्हणल्या सपनेचे दिसाचे सपने येवचे म्हणटा आमी.
डे ड्रिमींग म्हणून दिसाचें स्वप्न येवचें आमी बसचें त्या रुखा वयर अशें ह्या रुखा वयर अशें तांच्या घरा अशें अशें तशें न्ही हें हांगा आमची गिन्यान सक्कड सांगाता घालून देवाचें उतर आमकां कशें मुखारसून व्हरता त्या नमुन्यार चिंतप चिंतना देखून नियाळ गरजेन देवाचें उतर आमकां कशें कितें सांगता म्हणलें ताची गुंडाय समजोवच्या खातीर आमची बुदवंतकाय वापरन आमी चिंतना करची नियाळ तिसरो भाग मागणें नियाळ करता आसतना खरो नियाळ जाल्यार आमच्या काळजांनी अत्रेक येतात खरो नियाळ जेजूच्या जिणेंत अशें जालें तो तरणाटो जेजू लागीं आयलो ताका जेजून अशें बुदबाळ सांगली म्हणटा आसतना हांवें मागूंक जाय सोम्या तुजो पाटलाव करूंक म्हाका फावो कर मागणें त्या नियाळा तावन प्रेरीत जावन मागणें येता आमच्या मदें चिंतप आसा कितें मागचें म्हळ्यार हात जोडचे हात वयर करचे आनी देवा म्हाका तें दी हें दी देवा म्हाका तें दी हें दी म्हूण हांवें मागचें म्हूण ती विनंती हांगा मागणें म्हळ्यार तुजें काळीजच तुका सांगता ह्या संगतीची गरज आसा तुमी वाटेर आंगणीन 100 संगती आसात देखून पुरा तुमी घेवंक वचनात तुमकां त्या वस्तूची गरज म्हूण समजल्ल्या वेळार तुमचें काळीज म्हळ्यार अत्रेक तुमचें काळीज ही आशा तुमच्या मोतीक सांगता ही वस्त घेया पूण तक्षणा तातूंत काळीजी जाय मोती जाय काळीज म्हणटा हें घेया पूण मोत सांगता ना ताचें मोल 1 लाखाचें तें घेवंक जायना तुका तांक ना म्हणटना मोत सांगता ही वस्त गरजेची न्हय दोनीय संगती थोड्या फावटी आमी मागतना काळीज मात्र म्हाका हें बोगलें जाय तें कोण विचारता भुरगीं विचारतात पूण भुरग्यांत थंय बरें म्हण आसा कित्याक तांणी विचारचें कित्याक आवय बापूय दिवंक शकतात म्हूण चिंतात ती निमाणें ध्यान म्हळ्यार आमी वडोल सांगलें देवा सांगता सुशेगाद आसचें म्हळ्यार कित्याक आमी एका लेखान म्हणयेंत आस्पत्रेंत कोमांत आसल्या बरी तुजो जीव आसा पूण तूं मोतीर नाय सक्कड आनी एका हंताक वचून पावलां ध्यान करतना तुजें काळीज म्हूण सक्कड देवान आपणाच्या हातीन गेलां तुवें फकत जावं पुरो हात उदारे करून देवा मुखार आसाय ताका आमी म्हणटा ध्यान 4 हंत वासप नियाळ मागणें ध्यान वासप नियाळ मागणें ध्यान लेक्सियो दिविना लातीन भाशेचो शब्द म्हळ्यार देवाच्या उतराचें वासप लेक्सियो वासप ताचे उपरांत मेडिटासियो मेडिटेशन नियाळ ओरात्सियो मागणें ओरेशन आमी म्हणटा मागणें कॉन्टेम्प्लासियो कॉन्टेम्प्लेशन इंग्लिशांत म्हळ्यार ध्यान परत्यान तयार करया ह्या मुखल्या भागांत 2 फावटी अभ्यास दिता हो अभ्यास आज आमी 40 वरांच्या आराधनांत आमी आसाव पूण मोदें तुमी केदाळ इगर्जेक आयल्यात हांगा या खंय तुमी आसा थंय थोड्या इगर्जांनी आराधनाचें चापल आसा थोड्यो इगर्जो एक ना एक दार तरी उक्तेच आसता केदाळे आमची इगर्जो उक्ती आसतात मागण्याक बरें विंगड वसा तुमचे हस्तकी आनी वचून देवा मुखार रावा आनी लेक्सियो दिविना करा आनी ह्या विधानाक सुमार 1800 वर्सांची चरित्र आसा 1800 वर्सांची चरित्र पवित्र सभेच्या सुरवेर तावन आनी इतल्या वर्सांनी उरलां जाल्यार कित्याक लागून आमच्या मालगड्यांत आमच्या पुर्वजां सकडांनी ताचो फायदो जोडला आनी आत्मीक बरेंपण तांचे थंय जालां हाका लागून हें विधान उरलां जर तर तो फायदो जातो ना येदोळ तो तें वेतें मायाक जातें हें उरलां जाल्यार सक्कड हजारो लाखो करोडांनी लोकांक हाचो फायदो जाला परत्यान देवाचें उतर आयकून जाक तयार करया हें फकत तयारे खातीर हांवें दिवचें देवाचें उतर इजाया प्रवाद येता हांव तयारे खातीर परत्यान एकच एक बी मेरेचेर पडूंक नजो कडपार पडूंक नजो कांट्या जिडकुर्जांनी पडूंक नजो बऱ्या सुवातेर पडूंक जाय म्हळ्यार तुमच्या काळजांनी पडूंक जाय इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप
तुम्ही ताण लागल्यानो उदकाशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासतना दाका सोरो आनी दूद विकती घेया. पोषण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करचितात? तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवानां खावन तुमी दादोशी जातेल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतेल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलों. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्वर. जितलें मळब प्रत्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. देवाच्या उतरां मदें उलोवंक नजो जाल्यार घमंडियात आतां. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बी दिवन आनी जेवतेल्याक जेवण दिवन भूंय भिजयतात, दिवंक भूंय भिजयतात आनी ती सुफळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी अशें केल्ले शिवाय पाटी वसनात, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें तांकां धाडिल्लें तें सगळें तें करता. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बगार म्हजी खुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें तयार करता. ह्या उतराचेर पातयेया आनी थोड्याच वेळांनी हांव जुवांवच्या सुवार्तेंत हांव सुरविलो भाग विंचतलो आतांच्या लेक्स्यो दिविना खातीर. धारींच्या तलवारी सारकें आमचें काळीज पापसूंक जाय देवाच्या उतरान. देखून तुमची काळजां म्हणून तयार करा. परत्यान लांब श्वास घेया. जायत दोळे दंपा या दोळे उक्ते आसात जर तुमचें गमन फकत जेजूचेर कंसया. हर एक श्वास भितर येत आसतना देवाची कृपा आमचे भितर सरूंक जाय. श्वास सोडटा आसतना जें कितें मेळेपण आसा, जें कितें नश्वर आसा तें आमच्या भायर वचूंक जाय. म्हळ्यार मोतीक सांगा, म्हजे थंय आसल्या दुश्ट शक्ती भायर वच, म्हजे थंय आसल्या उलट्या चिंतपा भायर वच, जी तेंते सावां ताळण्यो म्हजे थंय आसात भायर सरात,
जे कितें देवाची कृपा म्हजे भितर येवंक सोदता ते आडा येता, त्यो अडकळ्यो भायर वसा म्हूण सांगा. देवाच्या आत्म्या, क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हजे थंय ये. म्हजो आत्मो तुज्या मोगान पेटासो. थंय तुज्या उज्याचें आकटें सडय, ही ऊब सडय म्हूण सांग. हर एक श्वास भितर येताना. श्वास गेलो, कूड थंड जाली. श्वास आसता पर्यान आमच्या कुडींत ऊब आसा. सावकाश श्वास घेया, सोडा. आणि सगळी तयारी आता जेजू खुद्द जावन या आराधनाच्या वेळार तोच तुजे लागीं उलयता. ताणेंच ह्या बरोवन घाल्ल्या उतराक आमी जे प्रकट करता त्या उतराक बळ दिल्लें, सकत दिल्ली. आनी केदाळा केदाळा बायबल हातांत घेवन आमी देवाचें उतर वाचता, या ते प्रगटता, या तेचें बळ समजता. देवाची कृपा आमचे तावन हेरांतय वाळटा. असलें बळ ही सकत कोणेंच दिवंक जायना. आता तुवें आयकूनचे हर एक उतर तुज्या मोतिकें चित्रण हाड. समजूनचे गरज तुवें जेजू तुज्या मुखार आसा. तुज्या दोळे आनी दोळे मेळोवन तुजे दोनी हात धरन, या तुज्या खांदाचेर आपलो हात घालन. तूं ताचोच, तूं ताचेंच म्हणलें समजून तो दिका दिता म्हणलें समजून जोकासानेन तेंगे पुर्ती अभिमानान तेंगे. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रसन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मोदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. तीं जल्मालीं न्हय रक्तामासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं, बागार देवा वरवीं.
आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तुमी आयकल्लें देवाचें उतर तकलेच्या केंसांतावन पांयांच्या बोटां पर्यंत कुडीच्या हर विश्व्यांनी हर शिरशिरांनी तें वाळोवंक जाय. तुज्या बोटाक थोडें लागलें आनी तुजी सगळी कूडूच तापान भरता. ह्या तुज्या कुडींतच रियाक्शन जाता जाल्यार देवाचें उतर कानार पडुल्लें. ह्या उतराकी तुज्या कुडीच्या हर भागांनी वचून प्रभाव घालूंक तांक आसा. आतां नियाळ करूंक 1-2-3 संगती हांव तुमकां सांगता. पयलें जावन जुवांव ही सुरविलीं उतरां दिता आसतना जाणा की लोकांनी येदोळूच क्रिस्तांवपण आपणायलां. आनी तांणी घेतिल्ल्या क्रिस्ताचे सैंब फकत हेरां देवा सारकें न्हय. आमचो देव एकलोच देव, ताच्या सारको दुसरो देव ना म्हूण सांगचो इरादो ताचो. तुमचो मेस्त्री जाल्लो हांव जर तुमचे पांय धुतां, तुमी अशें करूंक जाय. आनी अशें सांगलो जेजू अशेंय सांगता, तुमच्या मदें अशें आसनाय कितें तें रायांनी जुलूम चलोवच्या बरी, हक्क चलोवच्या बरी बघा तुमी जावंक जाय सेवक. देखून आमचो देवी धळबारांचो देव, पवित्र पवित्र उंच सर्गी धळबारांचो देव म्हूण हर एका मिसा वेळार आमी सांगता. आनी आमच्या देवाक ताचें उंचलें म्हणलें कितेंच ना. तोच सासनातावन सासना पर्यंत, आल्फा तावन ओमेगा. पूण हो देव खालतो जाला ताच्या भुरग्यांच्या मोगाक लागून. ओजया प्रवादी आमकां जशें उगडास करता, हो आमचो देव भागवता आनी आमकां उखोवन आपल्या पोल्याशी हाडटा. तशें देव भागवाला, देव ल्हान जाला, आमच्या सारको जाला पातक एक सोडून आमकां उगडास करच्याक आमी सगळीं ताची भुरगीं. बापान कित्याक क्रिस्ताक धाडलो? तुका सांगच्याक, भावा तूंय म्हजो पूत.
तुका सांगच्याक तूंय मुजें दूव. जशें हांवें म्हज्या पुताचो क्रिस्ताचो मोग केला त्याच प्रमाणे हांव तुजोय मोग करतां. परत्यान उतरां ही सांगता. आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची बुरकीं जावचें हक्क ताणें दिला. रक्ता मांसा वरवीं न्ही, बागार देवा वरवीं, शब्द मनीस जाल्ल्या ताच्या पुता वरवीं. तूंय ताचो पूत, तूंय ताचें दूव. तूं खंय खंय वेताय तुजे सांगाता क्रिस्ताक व्हरून वेताय. तुंचो उजवाड काळोख तुजे मुखार रावंक सकना. तो पोळणो धांवता. पूण हांगा एवंजलिस्ट सुरता. लोकान काळोखाचो चॉयस केलो. काळोखाक विंचले उजवाडा बदलाक. आपल्या मोदेंच तो आयलो पूण तांणी ताका नेगारलो. आतां मुखल्या अंताकिया. तुमकां कशें जाय तें मागा. जाय तर हात उदारे करा, जाय तर हात वयर करा, हात जोडा, दिंबी घाला, कशेंय. पूण तुमचें चिंतप इतलेंच आसूंक जाय. पूण मोत तिशिनीशीन व्हरनाकात. तूं आनी तुजो देव. तुका उगडास आसा तर तुज्या बाळपणाचे दीस मोतीक हाड. तूं भुरगें आसतना या तुवेंच अशें केलां जाल्यार तुजें भुरगें सोलोंक पयलीं मेटां काडटना त्या पांयांक बोळ दिवच्याक, सोलोंक शिकोवच्याक तुवें तुजे हात तुज्या भुरग्याशी दिले, भुरग्याशी उसयले. आनी तुज्या भुरग्याक तुजो व्हड हात धरूंक जालना. ताचीं बोटां ल्हान. आनी हाका लागून तुवें कितें केलें? ताणें आपल्या मुठींत धरच्या बरी तुजें बोट मात दिलें. आनी तुजें बोट त्या भुरग्यान आपल्या मुठींत धरलें आनी धैर्यान तें भुरगें सोलोवंक लागलें. जेजू सांगता सहल. जेजू सांगता सहल. पूण जेजू हांगा तुका हात उसयता मात्र न्ही. तोय ल्हान भुरगो. दोगांय एकामेका पळया. सर्गींच्या बापान आपले दोनी हात उसयल्यात
एका हातान ताणें आपल्या पुताक जेजूक आनी एकल्या हातान ताणें तुका धरलां. आनी पळया ल्हान भुरगीं म्हाका तेंय जाय म्हाका हेंय जाय पळयलें सक्कट जाय म्हणून आवय बापाय कडेन विचारच्या बरी. धैर्य घे, तुका जाय कितें तें सांग. ताचें तोंड लिपलेलें की तेंच ना सक्कट सांग. Sumiam tuji uta dibo muje jini ankarachi wate meta moja तळ्यान गुणगुणाया तेन सूत्रा. सोम्या तुझे उता दिवो मोजी जिनी अंकाराची वाटे मेटा तुझा संज्ञा सोम्या तुझे उता दिवो मोजी जिनी माग अंकाराची वाटे मेटा मोजा नीक सोतू देवा पासो मनशा रूपी संवसाराक आयलोय उतराण करनी मोग देवासो आमकां तुवें कळीत केलोय. ओलय समिया ओलया उतार तुझी हांव आयकता. ओलय समिया ओलया उतार तुझी हांव आयकता. समिया तुझी उतार दिवो मोजी जिणी अंकाराची वाटे मेटा मोजा आधार.
फकत ताळ्यार मात्र गुणगुणाया वस्सो थाळो तुमची बोगना सकट सांगता घालून भरून तासर दिता म्हणा ताणे आणि आपल्या बासाहुण्यांत तो केदिंगच सुखाना आमकां तोडू केला म्हणून बघूंक पुरो आमी मागल्या वेळार तक्षणा मेळूंक ना जावंक पुरो या आमी मागल्लेंच सारकें जावंक ना पुरो पूण तो जाणा त्या पातकी स्त्रीयेन ताच्या पांया मुळार रावून कितेंच सांगूंक ना फकत आपल्या दुकांनी ताचे पांय भिजयले आपल्या केंसांनी ते पुसले पूण जेजू तिचें काळीज जानासलो तुजी पातकां तुका बोगसाली कुमसार न्हय हें तुजी पातकां तुका बोगसाली म्हळ्यार ज्यो अडखळी जे पागोर आसात ताणें ते आज मोडून घाल्यात आनी आपली कुर्पा भरपूर मापान तो वाळयता ह्या पातकांक लागून ह्या अडखळींक लागून ताची कुर्पा वाळनातली हांवें बंद करून थंय दवरली आनी तो म्हणटा तुजी पातकां तुका बोगसाली समाधानान वोस दिता तो भरपूर मापान दिता ताका राग येवंक पुरो पूण तो आपलो राग दाखयना होजया प्रावदी आमकां हें दाखोवन दिता आनी निमाणें देवच म्हणटा कित्याक हांव देव न्हय मनीस देवाचे हात आमच्या हातां बरी न्हय विस्तार ते ताका मीत ना अपरिमीत मोग तासो देखून उलय सोमिया उलय आतां उतर तुजें म्हळ्यार तुजो पूत सोमिया म्हळ्यार जेजू ख्रिस्त सोमी देव म्हळ्यार ताचो बाप ओत्सो जेजू तुज्या मुखार आसा तोमास दुबावलो सारको ताचो दुबाव हें कशें घडूंक साध्य असलोय देव आसा गी ताणें सांगलां वय उठतलो म्हणून तो मेल्ल्यांतलो पूण कशें घडूंक साध्य दुबाव नाका सतमान सत मानून घे देखून सोमी हांव उलय म्हज्या काळजा जालागी म्हजे अत्रेक तूं जाणाय जे हांव तुज्या सांगाता तुजो भाऊ जावन तुजे भयण जावन बापा लागीं मागता त्या आब्बा बाबा लागीं मागता म्हाका देई
सुमियां तुझे उधार दिलो मुझे मुकली 1-2 मिनटां अशेंच संगीता सांगता जेजू कुच पळया या तुमकां दोळे धांपून रावूंक जाय तशेंच रावा विराम घेया सेजारिया फिलिप्पी म्हणल्या गांवाक जेजू ताच्या शिसांक वन गेलो जॉर्दान न्हय थंयसर भायर थंड उदकान प्रशांत त्या वातावरणांत व्हाळटा आमी खंय न्हय देगेक या दर्या वेळेर गेल्ल्या बरी एका ल्हान पिकनिकाक सुशेग घेवच्या खातीर जेजू ताच्या खाशा इश्टांक ताच्या शिसांक आपोवन व्हरता आनी ते दादोशी जावन विराम घेवन संतोश बरीत आसल्या वेळार जावंक पुरो तो तांकां विचारता लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा थोडे तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात तोच जेजू आतां तुजे लागीं विचारते आसा बाबा भयणी तूं हांव कोण म्हूण म्हणटाय आमी कोंकणीन म्हणटा तोंडा पुरती जाप तसली जाप दिनाका तुज्या काळजान बगुल्लें सांग तूं हांव कोण म्हूण म्हणटाय परत्यान तो विचारता तुजे लागीं तूं जावन आसाय जिवंत देवाचो पूत पेद्रो सारकें आमी म्हणूंक जाय तर तोच भावार्थ ह्या ताळणेंचे जैत आमी व्हरूंक आसा पयलें जावन देवाक अर्घां दिवया ह्या घडये आमी ह्या थोड्या मिनटांनी
पवित्र सभेचे एक अपुरबायेचे मोलादीक देणे वापरूंक प्रयत्न केले. हो प्रयत्न आमचो फळादीक जावं, मुखल्या दिसांनी आमकां प्रेरण दिवं, लेक्सियो दिविना, दैवीक वाचप, या दैवीक वाचन एक निच्यो बी घेया. थंय हांगा खंय आमकां वेळ मेळटना हे लेक्सियो दिविना अभ्यास करूंक प्रयत्न करया. आमच्या काळजांक सवकासाय मेळटली, आमच्या पिडेक वखद मेळटले, आमच्या आत्म्यांक साल्वासांव मेळटले. देवाक अर्गां दिवया. त्याच प्रमाणे ह्या घडये आमकां हांगा येवंक फावो केल्ल्या खातीर 100 आठवडे तुमकां आसुल्ल्यो. हो वेळ खंयच्याय हेर कामाक तुमी करसी येतो आसुल्लो जाल्यार देवाक सोदून ताचे लागीं तुमी आयल्यात आनी आपणासरशीं आयिल्ल्यांक तो केदींच खाली हातांनी फाटी धाडिना. उदार काळीज ताचें देखून तुवें उसारून सांगुल्ल्यो गरजो लिपती आसुल्ल्यो सर्व तो जाणा आनी अमक्याच वेळार तुका तो जबाब दितलो. तुवें मागल्लें तुका फावो करतलो हें जाणा जा. तुज्या घरच्यां खातीर माग, तुजेच खातीर ही माग. केन्नाय म्हणजे लज सांडून मागतना लज करूंक नजो. कित्याक मागण्यांत हे कालतपणाचो गुर्त. विनंतीचे मागणे माग तुजेच खातीर. जावं पुरो कसल्याय काळजामोणाच्या पिडेनी तूं उळवळते आसाय, कश्टांत आसाय. जावं पुरो तुटून गेल्ल्या ह्या कश्टांनी आसच्या संबंधांक लागून तुजें थंय टेन्शन आसा. जावं पुरो ल्हाना व्हडांचो फुडार चिंतून तुजे थंय आकांक्षा आसा अशें जाल्लें जाल्यार बरें आसलें म्हूण. जावं पुरो तांकीची तुका गरज आसा, तांक ना. जावं पुरो कुडीची भलायकी, जावं पुरो दुडवाची, जावं पुरो बऱ्या संगतींची तांक ना. तेंय माग, देवा म्हाका दी. साध्य जाता तर सगळीं उबी रावया आनी निमाणें गीत गावनशा पयलें जेजून शिकयिल्लें तें मागणें आमच्या बापाचें मागणें. त्या मागण्याक सक्कट मागण्यांच्या किसड बोळ आसा आनी तें मागणें आमी बेश्टेंच वापरचें न्हय म्हणटा पवित्र सभा. आनी जेजून ताच्या बापा कडेन खुद्द गुपीतपणी उलोवंक जाय आसतना वापरलीं उतरां हीं. आतां ताच्या सांगाता मेळोवन बापाक मागया. आराधना आमी करता ताच्या लागीं न्हय, वय जेजू लागीं आमी मागचें ताच्या सांगाता. कित्याक ताणें आमकां मागूंक शिकयलां ताच्या बापा लागीं. जाय तर हेर वेळार आमकां अवकाश ना जावं पुरो आमचे हात उसोन धरया आनी सावकास मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. जेजू ये म्हज्या काळजा, जेजू ये म्हज्या आत्म्या, जेजू ये
म्हज्या मोना जेजुये म्हज्या जिविता काळजादार उगडून सोम्यार कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून तुका राखोन आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता जेजुये म्हज्या चिंतना जेजुये म्हज्या कश्टा जेजुये म्हज्या करणे जेजुये म्हज्या जिणे काळजादार उगडून सोम्यार कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्यार कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता जेजुये म्हज्या कश्टा जेजुये म्हज्या दुखा जेजुये म्हज्या पिडे जेजुये म्हज्या संकश्टा काळजादार उगडून सोम्यार कोण आसा तुमी थंय भोवता तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्यार कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता जेजुये म्हज्या संतोषा जेजुये म्हज्या आनंदा जेजुये म्हज्या कुशलकाये जेजुये म्हज्या हर एक मेठा काळजादार उगडून सोम्यार कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्यार कोण आसा तुजे स्वीकार करून तुजे थंय जियेता आमी दिंबी घालया आनी पवित्र साक्रामेंतांत आसल्या जेजूक आमी आराधनाचें गीत गावया Sacramenta arada arada swadi Sacramenta bhakti mana kaltya kalsa kartav तुका नामा भक्ती मना कालत्या काळसा करता तुका नामा करता तुका नामा
तासो उंडो तूं आमकां मोखासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो